नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयभर पावसाचो सावार. न्हंयो बायो भरल्यो, रस्ते उदका पोंदा. जायत्या वाठारांत जाल्या झाडांची पडझड. जनजीवन विस्कळीत. पैसे डबल करता म्हणून सांगून म्हाड्डोळचे बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान घालो 1.5 लाखांचो गंडो. म्हाड्डोळ पुलिसांनी केलो अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद. फुडलो तपास सुरू. गॅस सिलिंडरांचो काळो बाजार. सांकवाळे घाल्ल्या धाडीत 1023 सिलिंडर जप्त. 132 कमी वजनांचे सिलिंडर जप्त. गैरव्यवहार जाल्ल्या अष्टगंधा, माशेल महिला आणि विजनरी सहकारी बँकांचो फुडार 6 ते 8 म्हयन्यांत थारायतले. दर एका पंचायत वाठारांत स्थापन करतले सहकारी बँक. मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. बाबू प्रवीणाच्या आरोप प्रत्यारोपा उपरांत रंगले गांजा पुराण. पेडण्यात भाजपा जाल्या गांजा पार्टी. विजयाचो आरोप. बाबून कित्याक केली ना कागाळ. पेडणे भाजप मंडळाचो प्रस्न. जाल्यार सरकारात गांजा वेव्हाराची आपाची टिका. आणि 21 वर्सां परस कमी पिरायेचे भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4000 रुपया. गृह आदारा वांगडाच दयानंद सामाजीक सुरक्षेचो मेळटलो लाव. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. पुराय गोंयांत सध्या पावसाची दुमशण आज सुरूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाच्या तडाख्यात वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाली. पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान न्हंयांची उदकाची पातळी वाडून पूल तशेंच रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. तशेंच कांय वाठारांत लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालां. पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. दाबाळ टू निरांगात बडोलीची आहा आनी आतां हें उदक भरलां हिंगा सगळें बरो येयला. रस्ता येवपाक चड उगत ना केन्ना एक म्हण सांगूंक जायना. रातसान कालच्यान पावस पडटा. आयज दीस कंटिन्यू पावस. लोकांक वचपाक येवपाक आतां बंद जाता रस्तो. राती पासून जो पावस पडलेलो आसा ताका लागून दूधसागर न्हंयचे उदकाची पातळी वाडलेली आसा. आतां सद्याक आयज रातचे म्हणल्यार निरंकाल भागाचो जो रस्तो आसा तो पूर्णपणे बुडपाची शक्यता आसा. कारण दर वर्सा प्रमाणे हो रस्तो बुडत आसता आनी ताका लागून फोंडा आनी दाबाळ ह्या मार्गा वयली जी ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें बंद जाता. पाळपय आनी मोल्या हांगा जोडपी जो मदला वाडा साकोर्डा हांगसरलो जो पूल आसा तेजें काम चालू आसा आनी ताका लागून जे ट्रॅफीक आसा ते सगळे देवळवाडा ह्या रस्त्यान वयताले. पूण कालच्यान जो पावस पडलेलो आसा तेन्ना ह्या पावसाच्या रगडा न्हंयचें उदक वाडलेलें आसा आनी ताका लागून हो दोनी पूल देवळवाडा हांगसरले दोनी पूल आसा ते उदका खाली गेल्ले. आनी हांव सकाळीं उठोन ह्या उदकान चलोन पूल क्रॉस करून जिवांचो रिस्क घेवन हांव येयला. हांव उपकार मागता आमगे ऑपरेशन डिलिव्हरी पार्लेमान सुभाष देसाय मागीर आमगे हेल्टन आमदार ह्या गरिबांचेर इतलो हें जाता. तुमी कितें तर व्हड ना पागळ दिवची. वयता जो म्हाजी फाटल्यान जें उदक भरला आसा तो रोड आसा काराळीचो आनी हे केपें पारोडा मेन रोड आसा ज्या जाग्यार साकून कुट्टाडे मारगांव रोडा वयल्यान जी वाहतूक जाता ट्रॅव्हलिंग जाता लोकांचें त्या रोडार आमी उबे आसात. आनी काल जे 24 वरां जो पावस पडला तेजो इफेक्ट आयज दिसून येयल्लो आसा आनी
मोस्टली अरावंड 1.5 किलोमिटर सुमार रोड आसा तो उदकाची पोना आसा. तेतूंत भितर मेन म्हणल्यार पर्वत रोड जे वयर काडलेलो सद्याक जे उदका लागून लोकांक त्रास जाता. बुधवारा पावसात अक्षरशः सावार घालतना पुराय जनजीण विस्कळीत करून सोडिल्ली. दिसभर पडिल्ल्या पावसात दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात झाडांची पडझड जाल्ली. येवपाक आनी वचपाक आमची एकच वाट आसा. आमकां भंय दिसता थंयसर येवपाक. ती पडत रावता एका कोण्यान दुसऱ्या कोण्यान. आतां आनी समज ती पडटली ते हेच ना, आमकां खबर ना आतां केन्ना कितें जातलें तें. आमकां येवपाक जावपाक भंय दिसता. गाडी हाडपाक रस्तोय सारको ना. रस्तोय सगळो काबार करून केलेले आसा, ते तुटलेलो म्हणजे आसा. एकावडी जो स्लोप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन वयता थंयसर एका BSNL क्वॉर्टर्साचो जो कंपाऊंड वॉल आसा तो हांगासर मेन रस्त्याचेर पडलेलो आसा. आनी मेन म्हटल्यार हांगासर स्ट्रीट लायट ना आनी भरपूर हांगासर काळोख पडलेलो आसा. हो जो मेन रस्तो आसा हांगासर कंटिन्यूस गाडयो येता वयता आनी हो जो रस्तो आसा तो थेट झेवियर कॉलेजी मेरेन वयता. म्हाका 4-5 घरां ह्या झाडां पडल्या, थंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा. सरकारान हेचेर कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन सांगता की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी एक कितें थोडी मदत करूं शकता. हो जो एरिया आसा कुयेर सोनाळी म्हणटा थंय वारें गेला म्हणून आनी झाडां पडला म्हणून घराचेर 2 घराचेर झाडां पडला. इमिडिएटली म्हणजे जे क्रू आसा पळय तेणें हांगा टर्नआउट केलो. एक हांव संदेश आरोसकराच्या घरा कडेन आसा आनी एक सोनिया मालिया ते सायडीन. संदेश आरोसकर म्हणटा पळय तेजें घर आसा पळय ते सायडीन आनी घरा टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व. नागरी पुरवण खात्याच्या भरारी पथकान साखवाळे वेर्णा भागात धाड घालून 1023 गॅस सिलिंडर जप्त केले. तातूंतले 132 कमी वजनाचे सिलिंडर जप्त करून 60 ट्रकूय ताब्यात घेतल्यात. सोमारा अचकीत दिल्ल्या भेटी वेळार ही गजाल उक्ताडार आयली तेन्ना नागरी पुरवण खात्याच्या भरारी पथकान ही कारवाय केली. सोमारा राती नागरी पुरवण खात्याच्या भरारी पथकान साखवाळे वेर्णा घाल्ल्या धाडीत गॅस सिलिंडरांचो काळो बाजार उक्ताडार आयला. भरारी पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी 1023 गॅस सिलिंडर जप्त केले. तातूंतलेच 132 कमी वजनांचे सिलिंडर जप्त केल्यात. हे गॅस सिलिंडर वरपी 60 ट्रक जप्त करून 3 अटक केल्ल्याचे कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरगुती आनी व्यावसायिक सिलिंडरांतलो गॅस काढून दुसऱ्या सिलिंडरात भरून दुपेटीन विकताले खंय. नागरी पुरवण खात्याची धडक कारवाय. साकवाळ वेर्णा मुख्य रस्त्यापासून 400 मिटराच्या अंतराचेर बेकायदेशीर गॅस सिलिंडराचो काळो बाजार चलिल्ल्याची खबर नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कानार पडिल्ली. हो प्रकार कितल्या दिसासावन सुरू आशिल्लो ताची चौकशी करताले. घरगुती काय व्यावसायिक वापरा खातीर ह्या सिलिंडरांचो वापर करताले काय हे विशीं चौकशी सुरू आसा. भरिल्ल्या सिलिंडरांतलो गॅस काढून रिकाम्या सिलिंडरात भरून हे सिलिंडर दुपेटीन विकप सुरू आशिल्ले. ह्या वेळार कांय गॅस सिलिंडर कमी वजनाचे म्हळ्यार 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो वजन कमी आशिल्ल्याचे दिसून आयले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास आता दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकारी, पुलीस तशेंच नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी करतले. गॅस सिलिंडराचो काळो बाजार आता सध्या उक्ताडार आयला. तो म्हटल्यार साकवाळ वेर्णा हांगासर सिव्हिल सप्लायच्या पथकांनी 7 ट्रक धरून तांच्यांनी 1023 सिलिंडर जप्त केलेले आसा. तातूंतले 283 सिलिंडर तांच्यांनी तांची तपासणी केल्या आनी तातूंतले 132 जे सिलिंडर आसा ते कमी वजनाचे तांकां सांपडलेले आसा. ही जी आसा ती साकवाळ वेर्णा हांगासर घडणूक घडली आनी सिव्हिल सप्लायचे पथकांनी हे 7 ट्रक धरून तांचे 1023 जे सिलिंडर गॅस सिलिंडर आसा ते जप्त केलेले आसा. हो जो काळो बाजार आसा तो घरगुती आनी वेवसायीक जे सिलिंडर आसा तातूंतली गॅस काडून ते दुसरे सिलिंडरांनी गॅस भरताले आनी दुप्पट अशी रेट लावन ते वेगवेगळ्या हांगासर सप्लाय करताले. तांकां साकवाळ वेर्णा हांगासर सध्या धरले आनी 1023 सिलिंडर गॅस सिलिंडर जे आसा ते जप्त केलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हर्षल नळेकरा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. गैरव्यवहार जाल्ल्या अष्टगंधा, माशेल महिला आणि विजनरी या तिनूय सहकारी बँकांचो फुडार 6 ते 8 म्हयन्यांत थारायतले. मालमत्ता ताब्यात घेवन ठेवीदारांचे पयशे परत दिवपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगले. तशेंच दर एका पंचायत वाठारांत सोसायटी तयार करपाचेर भर दितले.
जुन्या सोसायट्यांक मल्टीपर्पज स्टेटस दितले अशें मंत्री शिरोडकाराचें म्हणणें. दिल्लीत मंथन बसकेत वांटेकार जाल्ल्या मंत्री सुभाष शिरोडकारान गोंया आयले उपरांत बसकेंतल्या म्हत्वाच्या निर्णयांचेर पत्रकार परिशद घेतली. आमचे जुन्यो ज्यो सोसायटी ज्यो आसात त्या सोसायटीक एक मल्टीपर्पज स्टेटस दिवपाचो, नेचर दिवपाचो, कामा बाबतींत बीन एक्टिविटी बाबतींत बीन, आनी त्या बरोबरच नवीनच काही सोसायटी तयार करपाच्यो. तांच्या हाजेनुसार एक सुद्दां गांव कसो उरपाक जायना, म्हणजे विलेज पंचायत अशी उरपाक जायना की ज्या जाग्यार तुजी बीके सोसायटी किंवा पॅक सोसायटी ना. तर ते नदरेन आमचो प्रयत्न आसतलो की आमच्या सगळ्या आमच्या गोंयांत जे एक्शन आहे 193 पंचायत आसा ते 193 पंचायतींनी आमची सोसायटीज आसपाक जाय. त्या बरोबर ज्यो जुन्यो सोसायटी आसात त्या सगळ्या जुन्या सोसायटीक स्टेटस मल्टीपर्पज दिवपाचो. म्हणजे मल्टीपर्पज म्हटल्यार कितें, तांणी वेगवेगळे एक्टिविटीज सुरू करूंक जातात. त्या शिवाय ताणें आमकां सादारणशे 65 सुमार सजेशन दिल्ले आसात की ह्या पद्दतीन हाजो कारभार, सहकार क्षेत्राचो कारभार आसा तो कारभारपाक जाय. ही सहकार क्षेत्रांत एक वेगळी मार्गदर्शन आमी घेवन येयल्ले आसात. उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल गोंयच्यान सहकार माध्यमांतल्यान आमी एक्सपोर्ट कितले करूंक शकतले हाजोय आमी नियाळ घेवपाक जाय आनी प्रयत्न करपाक जाय. सहकार क्षेत्रांतल्यान आमी जाका बीज बँक म्हणटात, सीड बँक म्हणटात, ही सीड बँक आमी हांगसर करूंक शकतले काय म्हणून, कारण आमच्या हांगसरल्यान नॉर्थ आनी सावथाक सीड बँकाक आमी एटेच जावपाक जाय, जी राष्ट्रीय पातळीचेर स्थापन जाल्या ती, आनी तातूंतल्यान बरे प्रकारचे बियाणे जे आसा पळय न्ही ते आमच्या शेतकऱ्यांक हाडून दिवपाक मेळटले. त्या बरोबरच ऑर्गेनीक फार्मींग जे आसा पळय न्ही, हे ऑर्गेनीक फार्मींग सुद्दां आसा आमी प्रमोट करून पळोवपाक जाय. ऑफकोर्स शेती खात्याचो भाग आसाच, शेती खात्याचो लक्ष घालूंक जायच, तातूंत दुबावूच ना. पूण त्या बरोबरच आमचे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, जेन्ना आमचे अधिकारी फिल्डाचेर वतले ताणें ऑर्गेनीक फार्मिंगा संबंदी वेगवेगळ्या सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान तेंय बी प्रमोट करपाक जाय. एकंदरीत परत एकदा हांव म्हणून की सहकारशी समृद्धी ही आमी अचीव करून पळोवपाक जाय. आज आमचो टर्नओवर जो आसा पळय न्ही तो 13,500 कोटी आसा. 2026 डिसेंबर पर्यंत हो टर्नओवर जो आसा पळय न्ही तो सादारणशे 14,000 किंवा 14,500 किंवा 15,000 कोटीचो वचपाक. पेडण्यात भाजप गांजा पार्टी जाल्या म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाचो आरोप. बाबून पेडण्यां येवन नाका जाल्लें उलोवचें न्ही, तितलेंच आशिल्लें जाल्यार बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून पेडणे भाजप मंडळाचो बाबूक प्रस्न. भाजपाच्या सरकारात गांजो वेव्हार खंय मेरेन पावला हें हाचे वयल्यान कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले. पेडणेचो भाजप आमदार प्रवीण आर्लेकार गांजा विकता म्हणून भाजपाचोच फुडारी बाबू आजगांवकाराचे खवदळ घालपी वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान जाप दिल्या. विजय म्हणटा पेडण्या भाजप गांजा पार्टी जाल्या. उलयलां आनी ताका प्रत्युत्तर जें कितें मेळ्ळां तातूंत भारतीय जनता पार्टी म्हणजे पेडण्यान तरी भारतीय गांजा पार्टी ते दोगूय जाण एकूच पक्षान आहा आनी दोगूय जाण म्हणटा की दोगूय कम्पीट करता गांजाचो धंदो फुडें व्हरपाक. हेच भारतीय जनता पार्टी गांजा रेग्युलरायज करपाक, लिगलायज करपाक जेन्ना बाबू आजगांवकार मंत्री आशिल्लो ह्याच सरकारान एक डिसिजन घेतलें. हांव जर बोवाळ करना जाल्यार आज गांजा लिगलायज जावपाचो आनी दोगांयचो धंदो बरो जाता. पेडणे भाजप मंडळाची बाबू आजगांवकाराचेर चढाई. बाबून खंय पेडण्यां येवन कितें उलोवचें न्हय, बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून तांचो प्रस्न. काल जो माजी मंत्र्यान जो आरोप केलो आमच्या आमदाराचेर जे लॉ अँड ऑर्डर, तशेंच परत ह्यो जो आमदार आहा तो गांजा विकपी आमदार, म्हाका बाबू आजगांवकार इतकें सांगपाचो आहा तुका आतांच कळना ह्यो गांजा विकपाचो काय बश्टे काय ही येतय आनी काहीतरी बोलतय म्हळ्यार तुका काहीतरी बोलांक कसा दिसता. तसा हेच्या पयलीं तो जे वक्ता माजी मंत्री आसलो, टुरिझम मिनिस्टर, त्या टायमार ह्याच पद्दतीन तो आरोप करी. ज्या वक्ता हेका भारतीय जनता पार्टीची मडगांव तिकीट दिली त्या वक्ता मागीर तो पत्रकारांक सांगूंक लागलो आपूण तेच्या खातीर बाईट सुद्धा दिली की तेका निवडून हाडपाक आपलो हात आहा. म्हणजे त्या टायमार तू कित्या खातीर बाईट दिला ह्या तू उत्तर दिवपाची गरज आहा. तू बश्टो गांजा विकपी आनी सकयल्या थराचेर वचून राजकारण करपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचो ह्यो आमदार ह्यो सगळ्या लोकां मदीं आहा. भारतीय जनता पार्टीचो जो आमदार आहा तो लोकांक बऱ्यापैकी हेल्प करता. बीजेपीत तू काम केलें, बीजेपीन तुका बरी व्हडली पदां दिली, पूण तू ह्या बीजेपीतच रावन तू बीजेपीच्या ह्या सगळ्या ह्याच्यात तू आसूड ओंपता हे बरोबर न्हू. सीएम तुझे प्रत्येक भाशण आमी पळयता, सीएमाच्या स्तुती करता तू आनी स्तुतीसून तू त्याच सीएमाच्या लॉ ऑर्डर ह्या गोंयाची बिगडलेली आहा अशें उलोवंक सोदता. हे बरोबर न्हू. कालच्या भाशणात त्यांनी एकच सांगले गांजा म्हणजे ड्रग्स.
आमचो सध्याचो आमदार असा तो पयलीं कुडयो विकतालो हे त्यांनी प्रसिद्धी केली. त्याच्यानंतर त्याने सांगले की आता तो गांजा विकता, त्याची हिस्ट्री असा. तुका जर त्याची इतली हिस्ट्री जर खबर असा जाल्यार तूं इतलो मॅच्युअर्ड एक मनीस जाल्यार तुवें एक दीस तांकां कंप्लेन कित्याक करूंक ना? ती पोलीस स्टेशनाचेर एक मनीस जर अनैतीक जर कितें धंदो करता जाल्यार ती कंप्लेन करणें हें तुजें कर्तव्य आशिल्लें, तें तुवें कित्याक करूंक ना? भाजपाचे हे दोन फुडाऱ्यांमदली ही वक्तव्यां पळयत जाल्यार गोंयांत ड्रग्जाचो वेव्हार खंय मेरेन पावला तें कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले. भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांचे आरोप आणि प्रत्यारोप पहिले एक आरोप आशिल्लो प्रवीण आर्लेकर हांणी सांगले की बाबू आसगांवकर हांचो भुरगो क्लबांनी ड्रग्स विकता आणि बाबू आसगांवकरान म्हणले की प्रवीण आर्लेकर ड्रग्साचो धंदो करून फुडें सरला म्हणून. सो हाचो अर्थ इतलोच जाता की भारतीय जनता पार्टी आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा ते स्वताच ह्या धंद्यान गुंतल्या काय. कारण हे जर आरोप दोन मनशांनी सामान्य मनशांनी केले की अमको एकटो ड्रग्स विकता आणि ताणें म्हणले की ना हांव न्ही तो विकता म्हणून, जाल्यार एनसीबी नॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो किंवा ANC गोवा जे आसा एंटी नार्कोटिक सेल गोवा किंवा CBI हे एक्टिवेट जातले आशिल्ले आणि इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवन तांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतले आशिल्ले. हांगा दोन भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आर्लेकर आणि बाबू आसगांवकर आणि स्वतःहून सांगला की दोघ जाण धंदे करता हाचे म्हणून ड्रग्सांचे. तेन्ना आमी मागणी करता भारतीय जनता पार्टी कडेन आणि डॉक्टर प्रवन सावंताच्या जे सावंताचो जो सरकार आसा तांचे कडेन की हाजे इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. बाबू म्हणटा आमदार आल्लेकार गांजा विकता. आमदार आल्लेकार म्हणटा बाबूचो चलो डिस्कोत गांजा विकता. एकंदर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळी परिस्थिती हाता भायर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 21 वर्सां परस कमी पिराय आशिल्ल्या भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलेक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटली. गृह आदाराचे 1,500 आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षेचे 2,500 अशे मेळून 4,000 रुपया मेळटले. हे 4,000 रुपया समाज कल्याण खात्या वतीन बायलांच्या बँक खात्यात जमा जातले. ज्या विधवा बायलांक दयानंद सामाजीक सुरक्षेचे पैसे मेळटाले तांणी आता गृह आधार येवजणेचोय लाव घेवं येता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. धाकट्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां परस सकयल आसात जाल्यार ते बायलेन त्या भुरग्याचो जल्म दाखलो दिवचो पडटलो. हे 4,000 रुपया मेळोवपा खातीर बायल आनी भुरगीं खात्या कडल्यान मेळपी गृह आधाराचे 1,500 कॅन्सल बीन करपाची गरज ना. दोनूय खात्यां मदीं समन्वय साधून आमीच हे करून घेतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. विडो पेन्शना खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आमी 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केला. 2,049 अर्ज हे खूप वर्सभर जाले म्हणजे पेंडींग आशिल्ले. तांकां दोनूय पेन्शनां तेंच्यो बंद जाल्ल्यो. त्या सगळ्या पेन्शन धारकांक आमी फाटलो बॅकलॉका पासून तेंच्यांनी एप्लाय जे दिसा सँक्शन जे दिसा जालां तेन्नाच्यान आतां पर्यंतचे पयशे हे सगळे पयशे तांकां 2,500 रुपया पर मंथ हातूंतल्यान कॅल्क्युलेट करून तेंच्या अकाउंटाचेर फुडल्या 2 दिसाच्या भितर तेंच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. एक व्हड गजाल आसा जवळपास 2,050 महिलांच्या खातीर. दुसरी गजाल तांच्यांनी जी सांगली हेन्सफोर्थ आपलो फॉर्म भरता, फक्त हांव सिम्प्लिफाय करता, आपलो फॉर्म जेका विडो पेन्शन जायी गृह आधार घेता आसतना सुद्धा जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आतां फॉर्म भरप आनी आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची म्हणून ही चालू जातली. जेणे करून ही 4,000 रुपया ताका 21 वर्सां धाकल्या भुरग्याक जायसर उरतली. 21 वर्सां जाल्या उपरांत अगेन इट वील शिफ्ट टू द 2,500 रुपया ह्या तेजी उरतली. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे खंयसरूच कोणी चुकून सुद्धा परत WCDत आपल्याक वचोंक जाय ते कॅन्सलेशन हाडपाक जाय आपूण हो करूं काय नाका. खुबश्यो आमच्यो विधवा भयणी ह्या सगळ्या किचकटीतल्या प्रोसेसा खातीर DSSYच्या पेन्शनीक एप्लाय करिनासतना रावली कारण 1,500 रुपया मेळटात तेय बंद जाता आनी हे बेगीन मेळना अशी तेंची समस्या आशिल्ली. बट एक मेजर रिफॉर्म आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान करून आमी ही स्टेप घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत विधवा प्रथे आड कायदो जातलो काय हो प्रस्न पडपाचें कारण म्हळ्यार हो कायदो हाडपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दाखयली अनुत्सुकता. विधवा आड भेदभाव जावचो ना असो दावो मात मुख्यमंत्री करता.
31 मार्च 2023 वर्सा आमदार युरी आलेमाव हांणी गोंय विधानसभेंत विधवा प्रथे आड कायदो करपा विशीं खाजगी थाराव हाडिल्लो. तेन्ना फुडल्या अधिवेशनात ह्या विधवा प्रथे आड कायद्यान दुरुस्ती करून बायलांचे सन्माना खातीर कायदो हाडटा म्हूण सरकारान उतर दिल्लें. सद्याक ह्या कायद्याचो मसुदो मंत्र्याच्या दालनांत धुल्ल खायत पडला. ह्या अधिवेशनात हो कायदो संमत करतले काय म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची ठोस जाप ना. आमी मॅक्झिमम सगळ्यो बेनिफिट्स ज्यो आहा पळय न्ही सातत्यान दिवपाचो प्रयत्न करता आनी डिस्क्रिमिनेशन जावचें न्ही म्हणून हाच्या खातीर आमच्या डिपार्टमेंटान सदोदीत कार्यरत आसा. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या नरोवा कुंजरोवा भुमिकेचेर जागृत बायलां आनी विधवा प्रथे आडच्या कायद्या खातीर मागणी करपी नमन सावंत धावस्कर, संगीता नाईक हांणी सरकारा कडेन हो कायदो अस्तित्वान येवपा खातीर परतून एक फावट मागणी केल्या. विद्यमान सरकारान आपल्या चौथ्या अधिवेशनान 31 मार्च 2023 ह्या दिसा गोंयान विधवा प्रथा प्रतिबंध कायदो जातलो अशें जाहीर केल्लें. इतलेंच न्ही तर येता त्या मनसून अधिवेशना पयलीं हो कायदो तयार जातलो अशें आस्वासन दिल्लें. गोंयच्याच न्ही तर देशभरांतल्या मिडियान ह्या सरकाराच्या निर्णयाचें स्वागत केल्लें. आतां हे गजालीक जालीं 2 वर्सां 3 म्हयने. तातूंतय मदीं 5 अधिवेशनां येवन गेलीं. हो कायदो तयार करपाक लागून सरकारान कितें प्रयत्न केला ह्या बद्दलचें कांयच इंडिकेशन म्हाका आज CMांनी दिल्ल्या उत्तरान दिसलें ना. आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांच्यान मेळ्ळ्या जी म्हायती त्यानुसार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनाक एक विडो रिलेटेड पॉलिसी करपाक लायिल्ली आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनान एक 3 सदस्यीय समिती काडली जातून गोवा युनिवर्सिटीची एक प्रोफेसर आशिल्ली, एक गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनाची मेंबर आनी एक सब कमिटी मेंबर आशिल्ली. ह्या 3 सदस्यीय समितीन खंय एक पॉलिसी तयार केल्या. पूण ही पॉलिसी विडो रिलेटेड पॉलिसी करतना खंयच्या स्टेक होल्डरांक खंयच्या संस्थांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या त्या बद्दल मात्र कांयच म्हायती ना. ताच्या नंतर ही पॉलिसी खंय वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाक सबमीट जाल्या आनी थंयच्यान ती एज पर ऑफिशियल सोर्सीस थंयच्यान ती मिनिस्ट्रियल ऑफिसान पावल्या. 21 जुलयच्यान सुरू जावपी विधानसभेच्या 10व्या अधिवेशनान ही ड्राफ्ट पॉलिसी डिस्कशनाक तरी येवची अशी आशा आमी बाळगितात. 31 मार्च 2023 ह्या दिसा गोंय विधानसभेत 4थ्या अधिवेशनात बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री भौमानाधिक विश्वजीत राणे हांणी सभाघराक उतर दिल्लें की येता त्या पावसाळी अधिवेशनात विधवा विरोधी कायदो येतलो म्हणून. त्या टायमार सगळ्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्या सयत हेका तेंको दिल्लो आनी आमी अपेक्षा केल्ली की कायदो बेगीन येतलो म्हणून. पूण आतांच्या म्हायती प्रमाण 3 त्रिसदस्यीय समिती डिपार्टमेंटान स्थापन केल्या आनी हे समितीन आपलो ड्राफ्टूय तयार केला म्हणपाचें कळटा. ही खूबच खोशयेची गजाल आसा. येता त्या पावसाळी अधिवेशनान हो ड्राफ्ट जनते खातीर खुलो जातलो हाची आमकां खात्री आसा. जनजागृती आनी हें चालूच आसा. गोंय सरकार विधवा खातीर खूब कश्ट घेता हें आमी पळयता. पूण सरकारी पातळीचेर जरी भेदभाव जाले ना तरी घरांतली परिस्थिती बदलपाची गरज आसा, मानसिकता बदलपाची गरज आसा आनी हें सगळें कायदो जालो जाल्यार एक बळ मेळटलें ह्या सगळ्या प्रयत्नांक अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. गोंय राज्याचो हो पयलो कायदो जावचो, हो पास जावचो आनी पयलें गोंय राज्य थारचें अशी आमची सगळ्यांचीच अपेक्षा आसा आनी देशभरांतल्यान गोंया कडेन लक्ष लागलेलें आसा की ह्या अधिवेशनाक हो कायदो जातलो आनी गोंय एक देश म्हणून सगळ्या देशा मुखार उबें रावतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. बाबू आसगांवकाराच्या त्या स्टेटमेंटा विशीं आपले ताचे कडेन उलोवप जालां. आपणें ताका कितें सांगपाक जाय तें सांगलां. तशेंच पेडणेचो आमदार प्रवीणा कडेनूय उलयला. कितेंय आसलें जाल्यार पक्षाच्या कोरमा कडेन उलयात, चवाट्यार उलोवन पक्षाची लज घालोव नाकात म्हणून तांकां सांगिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. गांजा विकपीच आमदार जालो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी म्हणून बाबू आसगांवकारान आरोप केल्लो. ताचेर बाबूचो चलो डिस्कोन गांजा विकता म्हणून प्रवीणान प्रत्युत्तर दिल्लें. आरोप प्रत्यारोप करपी दोगूय जाण भाजपाचे फुडारी. दोगांच्या स्टेटमेंटाक लागून भाजपाची लज गेल्ली हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामूक विचारल्यार तो सांगता तांकां समज दिल्या म्हणून. कितें उलोवन पक्षाची लज घालोवचे परस पक्षाच्या कोरमा कडेन तुमचें म्हणणें मांडा म्हणून तांकां सांगिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. दोन्ही आमचे पक्षाचे आम्ही सकाळी
बाबू कडेन उलयल्ले आसा आनी ताका कितें सांगपाचें तें सांगलां. आनी त्याच बरोबर प्रवीण आर्लेकारा कडेन उलयलां की कितें आसा जाल्यार पार्टीचो फोरम आसा, फोरमाचेर उलयात, सवाटाचेर एकमेकाचेर आरोप करून पक्षाची पत घाले नाका. तांकां सांगलां एकमेकाचेर आरोप करतना ताळतंत्र दवरा म्हणून की हे पक्ष एका पक्षाची प्रतिमाय तुम्ही मलीन करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांचो स्कॉलरशिप आता विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो. हे खातीर सरकारान सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केलो. ह्या सगळ्या स्कॉलरशिपांचो लाव 15 दिसां भितर नाजाल्यार 1 म्हयन्या भितर मेळटलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. समाज कल्याण खाते आणि वित्त खात्यान काडिल्ल्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचे बुधवारा लॉन्चिंग जाले. आता समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो. वर्साक सुमार 50,000 विद्यार्थी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतात. विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळयतना जावपी त्रास लक्षात घेवन हो नवीन पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. कांय भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो फॉर्म भरिनासले कित्याक तांकां जायत्यो अडचणी येताल्यो. ताका लागून हे जे विद्यार्थी स्कॉलरशिप घेवपा पासून वंचीत आशिल्ले तांकां स्कॉलरशिप मेळची हे खातीर सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सध्याक 50,000 विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळटा. 50% भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो लाव घेनाशिल्ले. भायर शिक्षण घेवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिपाचो लाव मेळटलो. विद्यार्थ्यांक 40,000 मेरेन स्कॉलरशिप मेळटली. पोरू 13,000 विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतिल्लो. पोर्टलाचेर फॉर्म भरून डॉक्युमेंट अपलोड करचे. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आमी पयलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता. सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात. आमी जेका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत, इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे तेका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशिप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC and including EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप आसा. अप टू द म्हणजे इन्क्लुडींग द बर्सरी स्कॉलरशिप जितकी फीस EWS कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा. इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा. फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षांत आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षांत आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच आमी जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाज्या कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.
आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीम